माझे नाव सिद्धांत खांडेकर आणि माझ्या कवितेचे नाव पत्र. आयज तुका पत्र बरोवशें दिसलें. मेसेज धाडल्यार मोबायला वांगडा तीय वयतली, पूण पत्र मात अज्रवड जावन उरतलें. पयलें अक्षर सी सून सुरू करूया गणेश. आयुष्याच्या तिरडीर कोणे कसल्या तरेची माळ सजयल्या हें कळनासलें. एके वटेन तूं घडयतालो, दुसरे वटेन तूंच सोंपयतालो. तुजी चूक कसलीच नासली, तरी सर्वसाधारणपणान तुजीच विडंबना जावन पडलेली. रात नासली, पूण काळक्या दिसान काळोख आनी उजेड एकूच वडिल्ले. बऱ्या मागपी वातावरणाच्यान तूं समरपयामी जाल्लो. भावनांच्या दैडेरपणान तूं सबंद सोंपूंक पावलो. नेत्र ना जाणीव तूं फकत उतरांचो शोक जावन एकटो उरलेलो. आनी तुजे गोपाळ तुवें रचयल्ल्या मातयेन गोबूर. एके वटेन स्तुती करूं तितलीच कमी रे तुजी. पूण ह्या काळबांदीत गुफांनी तुजो गैरवापर रचलेलो ताजें कितें? आपलेपणाचो हुंकार सोडून तुका तुज्याच भितरल्यान सोंपयल्लो आतां तूं ना म्हूण. आनी ताणें हें सत्य सोंपचें ना. शेकड्यांनी वर्सां पासून रचलेलें अस्तित्व तुजें आतां तें सोंपयता तें खरें मरे, जाल्यार फुटिंकू. हांव न्ही. कारण सत्यान उलोवच्या पेक्षा तोंड धांपून चिड्डयल्लें तेंच बरें. हें मानता मरे तूं? जाल्यार अजून ओगी कित्याक? आतां उलय न्ही. नाजाल्यार जाप तरी धाड. वेळ मेळटा तसो दी. नाजाल्यार हें तुकाय सोंपयतलें आनी तुज्या वांगडा म्हजीय उमेद सोंपून उडयतलें. हें जाणा मरे तूं? काय हेंवूय सांगून हांवेंनच चूक केल्या? केन्ना केन्ना जावपी आतां तुज्या वयलो विस्वास म्हाकाच प्रश्न विचारपाक लागला. तूं आसा मरे? काय तोवूय एक प्रश्न?